बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बावमळीनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरल्या. आज तिसरो दीस आनी त्या पासत आमी आमची खरी तयारी कोत्ता जेजूक आमचे मदें घेवंक. जेजू आयलो, कुडीन तो पोतून येना, पूण एकेरीत आत्मीकतायेन तो आमच्या काळजान येता आनी ताका आमी तयार जाता. हो केरीत काळ जेजूक भेटपाचो काळ. बरोच भर आज मुंगळार देखून आमी बायग्योंत आंतोनींक भेटूंक आयल्या. आमच्यो गरजो घेवन, आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमचे प्रोश्ट, अडचण्यो सगल्यो घेवन आयल्या ताका मेळूंक. तो आमकां पयलो जेजू दिता आनी जेजू देशी सगळें आमकां मेवतलें. हे मनान धरून हें दिनवासतेचें बलिदान आमी भेटयता आसतना पयले सुवातेर आमचे अस्कोताय ओळखून घेवया आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदूंक ना देखून, आनी जेजूक सोदूंक नासतना आमी भोंवल्याव देखून असलीं पातकां आमच्या काळजा मनांत हाडून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ते साव आमी भेटयता देवा कारगां दिवंक फ्रांसीस आनी वालेंटिना फेर्नांदीस हांचे पासत तांचेर बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपली विंचतोली देणी वतो म्हूण मागुया. कोण वाड्या बापा, आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक तुजो आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी पोत्तून बसटूंक निर्मी नाका. या आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेजूच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पालांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो वत्मो देंवून येतलो. जानवायेचो आनी विवेकेचो वत्मो तो, बुदीचो आनी पदवेचो वत्मो.
सर्वेस्पराचे शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो वतमो तो वयले वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्मोण मारचो ना, पूण प्रामाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी पृथ्वीच्या ल्हानवीक खालत्यांक लोकां खातीर तो फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शब्द निश्ठूर मनशाक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवंक तो खोट्या मनशाचो नाश करतलो. प्रमाणीकपण ताचे पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगातान जियेतात आनी बोकुळ्ळो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेता आनी एक भुरगो सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आशवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्ले भुरगें फुरश्याच्या बिडकांत हात घालता. म्हजे आख्खे पबीत पर्वतार ती कांयच वायट करिनात व लुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशी सर्वेस्पराची वळखीन सगलो देश भरून येता. त्या दिसा जेसीच्या पाल सगले पोरजांक एक कोना कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी तांचें घर मैमेवंत जातलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नीत तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम असो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यार तान दुसऱ्या दर्या पर्यान नदीचे देगेर तान पृथ्वीचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती उरतली. उलो मारतल्यांक गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तगूं. पृथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोडवय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोरवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपले सेवकांचे दोळे उगडटलो.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुमिया. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन भरून जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो देखून हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घातलोलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसा तोच मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळून ताणें म्हळें, तुमी पळयतात तें पळोवचे पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो, क्रिस्त येण्याचो काळ किरीत काळ. जरूय आमी जांबडी आंगावली घालता. जांबडे आंगावल्यांचो ओड केरीतोड जांबडी आंगोस्त्रां श्रीमंत मनीस घालतात, पर्सन्स ऑफ नोबिलिटी. आनी जांबडे आंगोस्त्राक रोंगाचो ओड दिल्लो आहा. पूण जांबडी आंगोस्त्रां आमी घालता दुखूय परगट करूंक. आनी ते पासत जरूय पिराचीत काळांत तेंच जांबडें घालता आनी क्रिस्त येण्याच्या काळांतूय जांबडें घालता. पूण तांचे मदें एक खोल अंतर म्हळ्यार क्रिस्त येण्याचो काळ कुशलकायेचो काळ. पिराचीत काळ दूख परगडटलो काळ. पूण पिराचीत काळांत लेगून जांबडें घालून आमी भितरल्यान तयार जाता सोम्याक घेवंक. ते पासत आयज तिसऱ्या दिसाक हें शुभ वर्तमान पवित्र सभा घालता तें कुशलकायेचें शुभ वर्तमान. पयलींच उतरां एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन भरून जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. हें कित्याक ताणें म्हणलें? कित्याक 72 शिसांक ताणें धाडलोले. 72 शीस 12 जाण न्हय. 72 शीस म्हळ्यार गृहस्थी लोक तुमचे भशेन. आनी तांकां तो धाडटा, पाठयता, वचात, देवाचें राज परगटात, पिड्योवंतांक बरी करात, देंवचार काडात, अशें तांकां आज्ञा दिवन धाडटा. आनी 72 जाणां सगळीं परतून येतात तांचे मिसांव जाल्या उपरांत आनी कुशलकायेन जेजू खबर सांगतात. देंवचार लेगून आमकां खालती रावले, म्हणजे आमी देंवचार काडले, पिड्योवंतांक बरी केली, तुजें राज परगटलें, आमी कुशाल. आनी हाका लागून जेजू कुशाल जाता. ही कुशलकाय जेजूची, कित्याक आपलें काम फुडें वेता. आनी कुशलकायेचें तत्व आनी पाड म्हणल्यार पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो ना जाल्यार कुशलकाय ना. देखून हांव केन्ना मिसांत हांव तुमकां सन्मान करता आसतना देवाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोश अशें म्हणटा. मुद्दम म्हणटा पवित्र आत्म्यांचो संतोश. कित्याक ह्या वाक्याक लागून
पवित्र आत्म्यान भरून कुशालकायेन जेजून म्हणलें. ही कुशालकाय पवित्र आत्म्याक कडसून येता आनी ते पासून आमचो धर्म कुशाल धर्म. आमी कुशालकायेन जियेता. कोश्ट आयल्या लेगून कुशाल आमी. आटे विटे आयले, दुयेंस पिडा आयली, उपसयक आयले लेगून कुशाल. कित्याक आमी जाणा पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां बोड दिता. आयचें पयलें वाचप तुमी आयकलां जाल्यार देणी पवित्र आत्म्याची इसायास प्रवादी आमचे मुखार दवरता. तो म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, जाणवायेचो आत्मो, विवेकाचो आत्मो, बुद्धीचो आत्मो, पदवेचो आत्मो, शाणेपणाचो आत्मो आनी सर्वेस्पराचे भिरांतीचो आत्मो. 7 देड्यांतली 6 देणी आमकां इसायास प्रवादी दाखयता. म्हणजे हो काळ जेन्ना देव येता, हो काळ असलो काळ पवित्र आत्म्यान भरलेलो काळ. आनी हाका लागून लुकास आमी परगट केलां तें शुभ वर्तमान लुकासाचें, आख्खे लुकासाचें शुभ वर्तमान आनी आख्खो धर्मदुतांचो इतिहास पवित्र आत्म्यांचेर थारलेलो आसा. आनी लुकास खंयच्यानूय जाल्यार खंयच्यानूय पवित्र आत्म्यांक भितर हाडटा. कित्याक तो जाणा पवित्र आत्म्यान कितें केलां तें. बोडवो गाब्रिएल आंकवार मेरेक गमयता आसतना पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतली अशें सांगता. पवित्र आत्म्या उदेशी हो भुरगो तुका जल्मतलो, तो पवित्र भुरगो, देवाचो पूत तो. ही पयली खबर. मागीर लुकासाच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरांत, हें पयल्या आवेस्वरांत, 4थ्या आवेस्वरांत आमकां जेजू सांगता सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर परगटूंक म्हाका धाडला, कुड्ड्यांक नदर दिवंक धाडला, मोन्यांक जीब दिवंक धाडला, पांय नासल्यांक पांय दिवंक धाडला अशें सांगता. म्हणजे पवित्र आत्म्या उदेशी आपली भौशीक मुण्यारपण सुरू करता. मागीर अशें मदीं मदीं जायते पवित्र आत्म्यांक लागू जातले हे वाक्य आसात. हो एक आहा. आनी दुसरो एक वाक्य आहा जंय जेजू म्हणटा मागात तुमकां मेवतलें, दारार मारात तुमकां दार उगडटले, सोदात आनी तुमकां गावतले. आनी तुमी तर पवित्र आत्मो मागिनात जाल्यार, तुमी तर पवित्र आत्मो मागशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बाप तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना. हें होकोत लुकासूच म्हणटा, मातेव आनी मार्कूस म्हणना तें. कित्याक लुकास जाणा पवित्र आत्म्यान सगळें चलयता. पवित्र आत्मो ना जाल्यार पवित्र सभा ना, साक्रामेंत ना, कांयच ना. आनी ते पासून बायगंत लुकास पवित्र आत्म्यांक किरीत मोल दिता. 50व्या दिसाक पवित्र आत्मो आंकवार मरेचेर आनी बारांचेर देंवता आनी तांकां धाडटा मिस्योनार कशे, कुशालकायेन धाडटा. जे भियेल्ले ती भिरांत काडटा आनी तांकां काळजीदारपणान भरून धाडटा. विवेकाचो आत्मो दिता तांकां, बुद्धीचो आत्मो दिता, जाणवायेचो आत्मो दिता, गोठायेचो आत्मो दिता आनी पाठयता. हो तो आत्मो घेवन ते प्रचार करतात. आनी आख्ख्या धर्मदुतांच्या इतिहासान पोत्तून पोत्तून लुकास पवित्र आत्म्याची खबर बरयता आनी उगडास करता. पवित्र आत्म्या उदेशी सगळीं ओरचोऱ्यां जातात. पवित्र आत्म्या उदेशी पिडेवंत बरे जातात. पवित्र आत्म्या उदेशी मेलोलीं जिवन जातात. पवित्र आत्म्या उदेशी बोणकोणीन पडलेले शीस सुटका अनुभवतात. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर परगट जाता. हें तें पवित्र आत्मो एक मुख्य तत्व आमच्या जिवितांत. पासत ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळाची सुरवातेकूच पवित्र आत्म्याची खबर आमकां जावं पयलें वाचप जावं शुभ वर्तमान सांगता. आनी पवित्र आत्म्याचो मुख्य गूण म्हळ्यार कुशालकाय दितलो गूण. जाल्यार आमी क्रिस्तांव आमी पवित्र आत्म्यान बोललोलीं जाल्यार आमी कुशाल आसतल्यो. आमच्या जिवितांत दुयेंस येवं, आमच्या जिवितांत प्रोश येवं, आमच्या जिवितांत अपसयक घडोवं, आमकां कोण चोरूं आनी नागोवं, पवित्र आत्मो तर आमकां आसा. आमी कुशालकायेन जियेतल्यो. हें तें आमकां पवित्र सभा सांगूंक सोदता. पवित्र आत्म्याचें देणें कुशालकायेचें देणें. बायगो तांतुनीक हें पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालें आनी बायगो तांतुनीक ताच्या वडिलांनी बंद करूंक लायलें सगळें ताचें काम. तरी आसतना तो कुशाल.
कित्याक तो जाणा आसलो होच पवित्र आत्मा आपल्या वडिलांचेर नदर घालतलो आनी तांकां उजवाड दितलो आपूण कोत्ता तें वायट न्हू असलो भाग्योन आंतून मोगाळ बांबडिनो ह्या क्रिस्तांच्या काळांत आमी उक्ती जावया पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक उक्ती जावया आनी पवित्र आत्मा आमकां सुचयता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवया जावं आमच्या घरांत लढाय चलता आमच्या घरांत सवस्काय ना आमच्या घरांत शांती ना पवित्र आत्म्याक उलो करुया पवित्र आत्मा तर आसा कितलेय प्रश्न आमच्या घरांत कुशलकाय आसतली पवित्र आत्मा तर आहा आमी दुसऱ्यांक समजतले जावं म्हज्या गोरकाराक म्हज्या गोरकानीक म्हज्या भुरग्यांक वा म्हजी भुरगीं म्हाका सोजमतलीं कित्याक पवित्र आत्म्याचें देणें आहा आनी पवित्र आत्म्याचें देणें कुशलकाय हाडटा देणें पवित्र आत्म्याचें देणें गुणगुणपाचें देणें न्हय पवित्र आत्म्याचें देणें दुसऱ्यांचेर हाड उलोवपाचें देणें न्हय पवित्र आत्म्याचें देणें देवाचेर शीण कोत्तलें देणें न्हय ज्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां मेवला कुशलकायेचें देणें आमकां मेवला काळजीदारपणाचें देणें आमकां मेवला विवेकाचें देणें आमकां मेवला जाणवायेचें देणें आमकां मेवला गोठायेचें देणें आमकां मेवला आनी हें घेवन आमी ह्या आमच्या कोश्टांक आटेविट्यांक उपसयेकांक दुयेंस पिडाक फुडो करता आमी गुणगुणून फुडो करिना आमी एके भाशेन रडून फुडो करिना आमी कुशलकायेन फुडो करता हीच कुशलकाय जावन आसा देणें पवित्र आत्म्याचें पवित्र आत्मो मागल्या उपरांत उंडो आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जातात ह्या आल्तारार पवित्र आत्मो आमी तरी मागिना जाल्यार ही देणी तशींच उरतात पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या देण्यांचेर मागता तेन्ना तीं बदलतात तेच भाशेन पवित्र आत्म्याचें देणें चड एकल्याचेर मागुया आनी ही तयारी जी आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार कोत्ता नातालांचे पुर्वेक आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जेजूचे येणे आमच्या काळजांत येवंक असली कुशलकायेची जावं दी पवित्र आत्म्याक उक्तें रावया आनी जंय पवित्र आत्मा आहा थंय पातोक वयना पवित्र आत्मा पातोक पुसून उडयता काडून उडयता तर पवित्र आत्म्याक आमी लोबदले जाल्यार आमी असलीं पवित्र आत्म्यान बोलुलीं मनशां जातलीं हांव यात्नीक पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या देण्यांचेर पावय म्हूण मागता तेन्ना तें हांव तुमचेरूय मागतां आनी देखून म्हजे हात हांव विस्तारतां तुमचे वेसल्यान देण्यांचेरूच न्हय तुमचेरूय विस्तारतां उगडास करूंक हो पवित्र आत्मो उंड्या सोऱ्याचेच न्हय पूण तुमचेर येता तुमचें जिवीत बदलूंक येता तुमचें जिवीत बरें करूंक येता तुमच्या जिवितान समजिकाय हाडूंक तुमच्या जिवितान बोगसणे हाडूंक तुमच्या जिवितान विवेक मौन हाडूंक हो पवित्र आत्मा येता आनी तुमचें जिवीत अदीक सुफोड कोत्ता आनी कुशलकायेन भरलेलें कोत्ता हेंच कुशलकायेचें देणें जें पवित्र आत्मा आमकां दिता तें जेजू कडल्यान आमी मागून घेवया जेन्ना तो आमच्या काळजांत येतलो हेंच कुशलकायेचें देणें तो आमकां दितलो आनी आमकां आपल्या बापाच्या आनीक आपल्या आत्म्याच्या बोडान बतलो हेंच देणें आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान कोतकोत्यान मागून घेवया सगळीं उबी रावया आनी आमची ते सामां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या येण्या विशीं आपले पोरजे सवे जागृताय हाडूंक आनी जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक तांकां आदार दिवंक बापाचें बोल तांकां मागुया ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी शुद्ध निर्मल काळजान तयार जावंक आनी दिसान दीस पवित्रतायेन वाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया आयकून घे बापा
आयज बागयून आतुनीक भेटयलोलो दीस मनयतना आनी आमची इंतेसांवां ताचे विनवणेन देवा मुखार दवरतना ह्या मिसान आपले इंतेसांव भेटयलोल्या फ्रांसीस आनी वेलेंतिना फेर्नांडीस हाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गींच्या बोमोगाळ बापा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक काळजा मनान तयार कर तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी ओतरेकून रावंक यांचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C3 पेज 29. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोळबरां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता. All
खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोरदूतांक दिवन मोळी. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोरदूतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्तां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. करमूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती, तिचो निर्मूळ पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरदूतां, बागेवन दांतोवन आमच्या आस्कऱ्या, बागेवन झुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोती दोतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताये पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत को. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत को. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो,
संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोमी हातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. 2 कळोवण्यो 1 कळोवणी. जेजू भायर आसोसोर आमी उबी रावता. कुमिन्यांव घेतल्या उपरांत ओ बसता ओ दिमींग घालता ओ बीच रावता. दुसरो कुमिन्यांव घेवन तुजे फुड्यान तूं तरी कुमिन्यांव घेनाय, दुसरो कुमिन्यांव घेवन आयलो म्हणटच तूंय बस मागीर. कित्याक जेजू भायर आसतना आमी उबी रावता. जेजू काळजान घेतलो म्हणटच बसता नियाळटा. ओ दिमेर ओ उबी रावन ओ आमी उबी रावन दिमेर ओ बसून आसता. दुसरी, the Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through other sacraments. If there is anyone who does not belong to our faith, who is not baptized or who does not belong to any faith at all, please do not come forward with your open hands to receive the body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेतना आमी गायन घेवया. D22, page 59.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 30,08,760 रुपये. हे आमचे सगल्यो इमाजी आहात बायगोंत आंतोनीची, बायगोंत देवाजाची आनी सायबिणीची. थंयसर पेटलांत पडल्यात 25,390 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन जायतीं देवाची आशिर्वचनां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वतो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मुर्तता. मिसा उपरांत आमचो याज्ञीक भाव फादर अलेक्झांडर कुमसुंदरीन कुमसारांक आसतलो. आनी सदांच मिसा आदीं, ह्या मिसा उपरांत, 9:30 मिसा उपरांत आनी 4 तावन तो सांजे आसतलो. 4 ती मागीर मीस जाल्या उपरांत. ही तुमकां सोयीक, कित्याक हांगा तुमी येतात एक सांतवार कशी, आनी सांतवारीन सदांच एक कॉन्फेसर आसतात. त्या मनान ताका हांवें आपयला हांगा तुमची कुमसारां आयकूंक. आनी तुमी मागीर ह्या क्रिस्तांवांच्या काळान कुमसारां करची. जाय जाल्यार आमी लेगून साकिस्तीन बसतल्यो. बायगोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बायगोंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बायगोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बुदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायगोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग. ओरचोरेंच्या बागेंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राज्य आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राग आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक
तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.